तुमकां खबर आसतली की गोंयभर अंडरग्रावंड केबलिंग जें आसा तेजें काम चालू आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग करतात, परतून रोड रिपेर करतात, परतून रोड फोडटात, परतून पायपां घालतात, पायपलायनी घालतात. अशें करून सगळ्या आख्या रस्ते गोंयभर रस्त्याची सामकी एकदम वाट लायिल्ली आसा. आनी आतां आमी सद्या आसा ते हांगासर शहीद स्तंभ वापय सत्तरी आसा ते हांगासर शहीद स्तंभा कडेन. आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की हांगासर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा. आनी हांगासर तेंची एक निश्काळजीपणां तेंच्यांनी एक्चुअली PWDक उतरोवंक जाय आसलें की तुमची पायपां खंयच्यान गेल्या ती. हे डायरेक्ट येतात आनी रोड फोडपाक चालू करतात. आणि रोड हांगासर तेंच्यांनी फोडल्या कारणान आतां तुमी परिस्थिती पळोवंक शकतात की हांगासर एक पायपलायन मेन जी पायपलायन आसा वापरची ते फोडलेली आसा. आनी हांगासर लाखांनी लिटर जें उदक आसा तें हांगासर फुकट गेल्लें आसा. सो हे खंय ना खंय तरी जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आसा आनी ही PWDचे जे पायपां घातलेली आसा उदकाची किंवा आनी लायटीचे दोगांचे कॉर्डिनेशन एकामेका कडेन जायना म्हणून हे असले हांगासर प्रसंग आमकां पळोवपाक मेळटा. सो हे सीन तुमी गोंयान खंयसरूय चलात खंय ना खंय तरी खंयच्या वाठारान केन्ना पायपलायन फोडली केन्ना कोणाची गाडी एक्सिडंट जाली किंवा अंडरग्रावंड केबलिंग लावन ती पायपां घालपाक लागून. सो गोवोरमेंटा कडेन मागता की एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करून असली कामां करची. अदरवायज ही आमकां असली परिस्थिती आमकां गोंयांत सगळे कडेन पळोवपाक मेळटली. तर तरेच्यान प्रोडक्टा खातीर करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.